आणि ही आमची जिवीत म्हणली रैलाची गाडी दिसपडते ह्या दोन फाट्यांचेर समकोन आसा. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कित्याक आमच्या मोगांत तो स्वार्थ आसा. थाळयो पेटोवंक जाय तर कितले हात जाय? 2 हात. एका हातार पेटयत गे शेजार एकामेका हात उकला पळया पेटयत गी हात दिल्यार खुशीक. वय थाळयो पेटोवंक कंडी जावन 2 हात जाय. एक सुकणें एका गांवांतल्यान आनी एका गांवाक वाऱ्यार उबोवंक जाय तर ताका 2 पाकोटे जाय. हांगासर फॅनां पळयतात तुमी वा लायट पेटल्यात. फॅनां घुवोवंक जाय तर लायट पेटोवंक जाय तर 2 वायरांची गरज आसा. पॉझिटिव्ह नेगेटिव्ह फेज म्हणटा आमी. तशेंच रेलगाडी तुमी पळयल्या बसल्यात वा पळयलां. रेलाची गाडी ट्रेन एका गांवांतल्यान आनी एका गांवाक एका स्टेशनांतल्यान आनी एका स्टेशनाक पावोंक जाय तर शाबित्यान पावोंक जाय तर ताका 2 पाट्यांची गरज. आनी जर तर एक पाटो आसून एक पाटो समानांतर कितें जाता तुमी जाणात. जायते फावटी अशें घडलां. थोड्या वर्सां आदीं मॅड्रास हैदराबाद ट्रेन एक्सप्रेस ट्रेन अवघडाक सांपडले. एका फाटल्यान एक जायत्यो बोगी थंयसर पडोवन जायतो लोक मरण पावल्लो आनी घायल्लो. उपरांत तांकां कळोन आयलें की कारण कितें म्हणून सोदून काडटना एक पाटो रेल असो सोमो आसलो बरो आसलो घट्ट आसलो पूण आनी एक पाटो सुकिल्लो कुडके जाल्लो घांस तुटल्लो. म्हणजे एक रेलाची गाडी शाबितायेन एका स्टेशनांतल्यान आनी एका स्टेशनार पावोंक जाय तर 2 मजबूत घट सांगातास एकाच अंतरार आसचे 2 पाट्यांची गरज. 2 पाटे बरे आसल्यार पावना एकाच अंतरार ते आसोवंक जाय. एकत्र रितीन ते मुखार चलोवंक जाय ना तर अवघड घडता आमी आमच्या ठिकाण्याक पावना. आमचे जिविती रेलाच्या गाडयेक सरी करयत. कित्याक आमी जायते फावटी म्हणटा आमी ह्या संवसारी पयणारी जावन आसाव आनी दिसपडटा आमी पयण करनासाव आनी आमचें पयण खंयसर वता तें सर्गींच्या राजाक ससनाच्या जिविताक थंयसर आमी पयण करनच आसाव. आनी ही आमची जिवीत म्हणली रेलाची गाडी दिसपडते ह्या 2 पाट्यांचेर समकोन आसा आनी समकोवंक जाय. आनी ते पाटे कसले आनी त्या 2 पाट्या विशीं आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां सांगता. पयलो पाटो जावन आसा कितें देवाचो मोग आनी एक दुसरो पाटो जावन आसा मोग एकामेकाचो. आमी ह्या दिसपडत्या जिवितांत ह्या 2 पाट्यांनी समांतर समकतले हांव हे दोनूय पाटे बरे आसा तर आमी थंयसर पावतले हांव. लोंकडाचे पाटे न्ही कॉन्क्रिटीचे रुखाचे वा स्टिलाचे न्ही बगार देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग म्हणले हे 2 पाटे. ह्या 2 पाट्यांनी आमी दिसपडते समकत हांव तर शाबित्यान पावतले हांव. पूण खंयचो एक पाटो काणी घेवन एकाच पाट्यार आमी चलतले हांव म्हळ्यार खंय पावतले हांव नेणा हांव. आनी जर तर आमचे बोवारी आमी दिश्ट घालता तर आसात आमचे मदें जैतो लोक खंयचो एक पाटो काणी घेवन एक पाट्याचेर चलचे. देवाचो मोग म्हणलो पाटो थोडे घेवन येतात. मागणे रजार तेर्स खंयचें सोडिनात. दीस आनी रात तातूंत मग्न जातात. रेतीर जावं आनी पवित्र जाग्यांक वचचें जावं कितेंय इगर्ज बांदतात कितेंय दान दिवचें जावं थंयसर नांव मेळटा तर आनी कितें करूंक तयार. पूण तस्सो मनीस इतले मागणे करचो देवा ते लागीं आसा म्हणसो ताच्याच कुशीन आशिल्ल्या मनशाची ताका वळख ना. शेजाराची वळख ना. शेजारा वचना भेटना वा कितें गरजेक तांच्या पावना. ते देखून हो पाटो एक पाटो घेवन वचत तर तो खंयसर पावता ताका खंयसर तो पाटो पावयत म्हणलें सवाल. आनी आसा थोडे आनी एक पाटो घेतात एक्स्ट्रीम म्हणटात. वर्क इज वर्शीप. खंयचें काम कितलेंय काम करूंक तयार. सोशल वर्क
सगळ्यांच्या गरजा पळयतात, सगळ्यांक आदार दितात, काम करतात. सोशल जस्टीस, अन्याय अनिश्ट जाल्यार थंयसर तांचे खातीर झुजतात, न्याय निती खातीर जायते वावर करतात. पूण ताकाच रचलेल्या देवाक विसरतात. मागण्यो करून ताका वेळ ना, इगर्जेची गरज ना म्हणटात. आनी वर्क इज वर्शीप, कामच देव म्हणून तसलो तांचो प्रतिवाद वा तत्व आसा वा रिजनींग. त्या देखून थंयसर वो अनेक पाटो अनेक एक्स्ट्रीम, फकत काम आनी संवसारी संगती. पूण ह्यो दोनी संगती आमकां एकच पाटो जर एकलो मनीस वचत तर तो पंथाक वा ताच्या ध्येयाक थंयसर तो वचून पावचो ना. शास्त्री फारिझेवी हें सेंस करनासले. शास्त्री फारिझेव आयच्या वांजेलांत आमी आयकले थंयसर येवन जेजूक सवाल करी, मेस्त्री खंयचो उपादेश पयलो गरजेचो जावन आसा म्हणून. कित्याक तांचे मदें जायते उपादेश आसले, 600च्याकी चड उपादेश आसले म्हणटात दाखले. आनी त्या देखून तांकां कन्फ्युजन, अरे खंयचो उपादेश पयलो पाडचो, गरजेचो, देवा ते लागीं वचूंक. आनी सरताव हे शास्त्री फारिझेव तो एक पाटो घेवन चलताले. देवाचो मोग हो देवाचो उपादेश, दीस रात मागणे करची व मागण्याचे मनीस म्हणून ते सगळे लोकांक दाखयताले. आनी जेजून असो पळयत पुस्तकां जायते कडेन उल्लेख केल्लो आसा. तांकां खपट्यान तुमी देवा ते लागीं आसात पूण चिंतात, पूण तुमचे काळीज देवातोन जायते पयस आसा. आनी अशें रिती रिवाजो पाळच्यांत ते मग्न जावन आसले आनी जेजू तांकां खंडन करता. आनी आयच्या वांजेलांत जेन्ना तांणी सवाल केले खंयचो उपादेश गरजेचो वा पयलो म्हणल्यार जेजू थंयसर तांकां हे 2 उपादेश दिता. पयलो, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान, सगळ्या तुज्या सक्तेन देवाचो तूं मोग कर. आनी उपरांत जेजू सांगता, तुजो कसो तूं मोग करताय की तशें तुज्या पेल्याचोय मोग कर. हे 2 उपादेश जेजू तांच्या मुखार दवरता आनी आज आमच्या मुखार दवरता. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग. मिसाक भितर येवच्या पयलें एका मानेस्ता लागीं विचारलें, ताका सरप्रायज जालें, तूं देवाचो मोग करताय की? वय वय म्हणलो हांसूनच. कसो करताय, कसो करताय अशें रावलो आनी म्हणलो, मागण्या मुखांत्र, सेवे मुखांत्र, एकामेकाच्या गरजा काताक पावच्या मुखांत्र. ही ताची सुत्रां हांवें सांगची तुमकां. तर तुमच्या लागीं हांव सवाल करीत तरी देवाचो मोग तुमी कशें करतात म्हणून खंडीत जावन सलेन्साच्या की बरी जावं बी तुमच्या लागीं आसतील. मागण्या मुखांत्र, वय मागण्या मुखांत्र आमी देवाक शो अ ग्रॅटिट्यूड टू गॉड थ्रू अ प्रेयर. देवाक आमी सदांच जिविताच्या मेटांनी दिन वाचूंक जाय. कित्याक देवान आमचें तें केल्यान कितलीं विचित्र कामां. जर तर हांगासर आमी पावले हांव तर कितलींशीं जाणां बैसरलेलीं ठिकाण्या पावोवनात, बरी भलायकी ना, खावंक जेवंक ना, कामां नात. पूण देवान आमकां जायतें दिलां, सखडी दिलां. त्या देखून पयले सुवातेर आमी दिसपडटे देवाक दिन वाचूंक जाय जिविताच्या मेटांनी आनी फिलींग द प्रेजन्स ऑफ गॉड. देवाचें हाजरपण जिविताच्या मेटांनी जर तर आमी बघून आसाव, तेंच व्हडलें मागणें तसो देवाचो मोग. सो सदांच देवाक दिन वाचचें, प्रत्येक जावन मागण्या मुखांत्र, ध्यान मुखांत्र, सक्रामेंता मुखांत्र. आनी दुसरें जेजू सांगता, कसो तूं तुजो मोग करताय तुज्या पेल्याचो मोग कर. पूण ही शिकोवण जावन आसली पोरण्या तेस्तामेंतांतली 2 नियमां बुकांतली. पूण जेजू हाच्या की एक मेट मुखार येता. जर तर जो हांवचो वांजेल 15व्या अध्यायान तुमी पळयतात तर जेजू सांगता, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसोय तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. कित्याक आमच्या मोगांत जर तो स्वार्थ आसा, स्वार्था खातीर आमी सरताव एकामेकाचो मोग करता, म्हाका मेळोंक जाय पाटी म्हणून. पूण जेजूच्या मोगांत स्वार्थ ना, निस्वार्थी मोग तो, त्याग सॅक्रिफिसान बरयलो मोग तो. त्या देखून जेजू ताचेंच निदर्शन दिता. जेजून फिल्म स्टाराचें वा क्रिकेट स्टाराचें कोणाचें एग्जाम्पल दिवना. तो म्हणटा, कसो हांवें तुमचो मोग केला पळया त्या कुर्साक, रगत व्हरून कुर्सार मरून जीव दिवन तितल्या मापार हांवें मोग केला. तर तुमी असल्या निस्वार्थी खऱ्या मोगान जियोंक जाय.
असल्या मोगान तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. तो वळ तुमी म्हाका साक्ष दितल्यात आनी तो वळ तुमी शाश्वीत तुमच्या बंदराक तुमच्या त्या ध्येयाक वचून पावतल्यात. तर मोगाळ भाव भयणीनो, तितलें सोंपें न्ही. हे दोनी उपादेश आमकां दिसपट्ट्या जिवितांत चड गरजेचे. त्या देखून कशें एक ट्रेन 2 फाट्यांनी सदांच पावोंक जाय त्या ठिकाण्याक दोनी पाटे गरजेचे, इक्वल इम्पॉर्टंट म्हणटात पळय, तशें आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग म्हणल्यार ह्या 2 फाट्यांनी आमी चलोवंक प्रयत्न करया आनी त्या दिशेन देवाची कृपा मागया. हे 2 फाटे एका नाण्याच्या 2 कुशी आसले बरी. एका विणे दुसऱ्याक अर्थ ना, मोल ना. त्या देखून दोनी पाटे चड गरजेचे. एकच फाटो काडून हांव मनशाची सेवा करता म्हणून देवाक विसरता तर ना, हांव देवाचोच मोग करता म्हणून आमच्या दोळ्या मुखार आसल्या मनशाक आमी विसरता पळयना तर उपकारचें ना. त्या देखून आज मागया आमी कृपा, तस बाळोक जेजू आमकां दिवंक कृपा. आमी दिसपट्ट्या जिवितांत एकामेकाच्या मोगान वाडोवंक सांगातास. जेन्ना आमी देवाचो खरो मोग करता कंडी जावन तो हेरांच्या मोगांत आनी सेवेंत रुपांतर जावन परिवर्तन जावन बदलतलो.